पेडणेचो सैम काबार करपाचें षडयंत्र चल्लां असो पेडणेकाराचें मत जाला। ताका पुरावो दिवपी आनी गजाल मुखार आयल्या। बैलपार न्हंयेचेर पंप हाऊस करून उदक काडपाच्या हेतान जुना पावण्यार काम चल्लां, पूण पंचक्रोशींतल्या भुंयपुतांनी ताका खर विरोध केला। नारी शक्तीन तर उग्र रूप घेतला। खंयचे परिस्थितीत पेडणेचें उदक भायर व्हरपाक दिवचे नात, नाजाल्यार हांगा मेळावले वरी आंदोलन उबें रावतले। पेडणेकारांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। पेडणे तालुक्यांतल्या बेलपार हांगा नवे पंप हाऊस उबे करपाची तयारी चल्ल्या, पूण थळाव्यांक तशें थळावे पंचायतीक लेगीत ह्या प्रकल्पा विशीं कितेंय म्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान चांदेल, हाळी, हसापूर, खुटवळ, बैलापारचे शेतकार भाव खुबळ्यात। पेडणेचें उदक उस्पून कॅसिनो आनी इंडस्ट्रीक धाडपाचें हे षडयंत्र मोडून उडयतले। बेगोबेग हो प्रकल्प बंद करचो पेडणेकार फुडें आयल्यात। आयज आमी बैलपार न्हंयचेर येयल्ले आहा। बैलपारार आयज हे येदोडो प्रोजेक्ट करतात। ती प्रोजेक्ट आमी कसलो का म्हणून विचारपाक आयज पंचायतीत गेल्ले आमी। तेन्ना पंचायत गेल्ले जाल्यार पंचायतीन आमकां सांगलें की आमकां कांयच खबर ना म्हणून। मागीर हो तेच्या पयलीं आमी पळयलें जाल्यार बोर्ड कसलोच ना थंय मारलेलो। ताका लागून कितें करता काय करता म्हणून पंचायतींतल्यान आमी गेले जाल्यार पंचायत म्हणूंक लागली आमकां कांयच खबर ना म्हणून आमी थंयच्यान गेले WRDत गेले। WRDत गेले जाल्यार ते बोलाले आमकां पंप हाऊस बसयता। आमी म्हटल्यार पंप हाऊस कित्याक बसयतात? हे आमचे न्हंयचें उदक काडून ते आतां कॅनलाक सोडपाक करतात। कॅनलाक उदक हे आमकां मेळचें ना हे आमकां कळयलें ता, पूण तरी आनी कॅनलाक म्हटल्यार उदक कित्याक? तर आमकां कारणां हेंच्यांनी नाका जाल्ली सांगलेली आहा की ते उदक खंय तरी तो कॅनलाचें हे उदक जर कमी पडलें किंवा बंद पडलें रिपेर करपाचो जालो जाल्यारच हे सोडटले म्हणून। जेन्ना हांवें WRDक जेन्ना एप्लिकेशन केलें आनी तेच्या कडेन मागलें तेन्ना तेणी म्हाका दिलें की तुवें इंडस्ट्रीक आमी ते उदक सप्लाय करतले आनी शेताक आनी दुसरें म्हटल्यार तेंच्यांनी सांगलें प्लांटाक जाल्यार हांगाच्यान 1 ते 1.5 किलोमीटर प्लांट फाटले ना आनी उदक सकयल वता। हे कशें कितें करतले? उदक हांगाचे पावळेचे काडून पाश्टाक चडयतले काय कितें? शेतां भातां आसा आनी आमी सगळीं जाणां लायव्हलीहूड आमच्या हाजेर डिपेंड आसा। सगळ्यान मेन म्हणजे कितें, गव्हर्मेंटाक आतां सडनली इतलो तांकां स्ट्रेंथ आयला की तांच्यांनी प्रत्येक जाग्याच्या डेव्हलपमेंटा खातीर इनिशिएटिव्ह घेतल्या। चांदेला एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट आसा, पंप हाऊस आसा। परत एका हाजे भितरूच तांच्यांनी परत हांगा एक तांच्यांनी पंप हाऊस करपाचें चिंतलां। अशें करून ते समज प्रत्येक स्टेशनाचेर पंप हाऊस करतात, इतलीं वर्सां हे सरकार आशिल्लें तरी खंय? ओके, आनी हे जेन्ना हांगा तुमी पंप हाऊस करता, नॅचरल रिसोर्स तुमी पिड्ड्यार करून पंप हाऊस कोणा खातीर बांदता? म्हाजी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसा, फाल्यां समज कितें इश्यू जालो आमी हे सगळें सोडून सरकाराच्या दारार येवन बसतली। आमची शेतां पाणी उदीक येयलें जाल्यार उदीक घेवन आमची शेतां सगळीं वयतली। आमकां आमच्या माय मोहन सगळें करून जेल्ले आसले, आतां ते वचत जाल्यार आमी कितें करपाचें? शेतकार म्हणटात बेलपार न्हंयचें उदक व्हरतात जाल्यार थळाव्या शेतकारांची आदी तरतूद जावंक जाय। सरकारी प्रकल्पांक लागून शेतकारांक लागून अशें म्हणून कॅसिनो नगरी वा उद्योजकांक उदक दिवपाची तयारी चलयल्या आसत जाल्यार आमी तशें जावपाक दिवचें ना। गांवच्या विरोधातलो कसलोच प्रकल्प आमी लादपाक दिवचे ना, तांणी निश्चय केला। थळावो आदलो आमदार बाबू आजगांवकारांक तांणी उजरावन काडला। पळयात। कित्याक तर ऑलरेडी आमकां पाणी मेळटा, तो कॅनल रिपेर करिना। ज्या कॅनल हे न्हंयत पाणी ना इतक्या कॅनलात भायर वेस्ट पाणी वयता, ता रिपेर करिना। हे जे 27 कोटी आहा ते कॅनलाक वापरा आनी तो पयलीं रिपेर करा। आनी जर तो रिपेर जावन तो पाणी पावना जाल्यार हे यूज करा। पूण त्या लोकांक समजया कित्याक लागून पाणी हे दिशाभूल करतात की लोकांची कितें आमी शेतकारांक तितले फॅक्टरींग व्हरतो असं तसं आमकां दिसता। पूण हे फॅक्टरींग न्हू, हे जे माफिया लोक येतले, जे बांगलादेश आनी खंयसून तरी ह्या गांवांनी जे लोक घुसतले, जे हे हंयसर कॅशिनो जातले आनी तांकां ती अत्यंत पाणयाची गरज आसा ही पयलीं तेंच्यांनी सांगलेली आहा आनी ही लॉबी जाल्ली आहा। बाबू आजगांवकारान ही स्पेशल म्हणटात तसो आनी त्या इंजिनियरांक धरून हंयसर हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो म्हणून प्रोजेक्ट हाडलो। सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट येता तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आमी गोवा गव्हर्मेंट धाडटा तेन्ना ते पयलीं इतल्या पंचायतींक कळटा की हंयसर बाबा खंय तो प्रोजेक्ट जावपाक शकता, तेची पयलीं सर्वे जाता आनी हे सगळें जेन्ना जाता लोकांच्या जेन्ना मंजूर जाता, पंचायतीन ताका परमिशन दिता, भाटकार परमिशन दिता, लोकांक तो पडटा तेन्ना तो प्रोजेक्ट जाता। पूण हेंच्यांनी हे कांयच कायदेशीर प्रक्रिया जे करचे आहा ते करचे आदी हो प्रोजेक्ट इलिगल केल्लो आहा। लोकांचे अचानक हाडून हंय लादलेलो आहा आनी आपले आपले बॅगो भरून ते गेल्ले आहा। तेन्ना लोकांनी आतां जागृत जावचे आनी हो प्रोजेक्ट आहा तो बंद करपाचो, नाल्यार भविश्यांत आमच्या लोकांक
जर घोटभर जर पाणी मेळटा आता सुद्धा मेळतना बिसलेरी बॉटल विकत हाडून घेऊन पिवची पडटली. आयज म्हणटात तशें आमची सार्वजनीक रस्तो आहा गणपती व्हरपाचो तो मोडून उडयलो, पावडे उडयले. आमची घरां परां सगळीं लोक खंय न्हांवपाक येताले. मे म्हयन्यात जेन्ना गरमी वाडटाली तेन्ना इतके पणजीन भायले सगळे लोक खंय 100-200 येवन हे न्हंयत न्हाताले. ते आयज नश्ट जाला. आयज पाणी सुद्धा ना थंय जाल्ला आसा. हे ऑफिसर लोक पयलींच्या 2 वर्सां आमकां सांगताले बंधारो घातल्या अशा पंपाक पाणी मेळना आनी आतां हो बंधारो कंप्लीट काडलेलो आहा तेंच्यांनी ह्या इंजिनियर लोकांनी आनी आतां तेच बंधारो बंधाराची आता दारा कित्याक काडल्या दारां कित्याक काडली आनी आतां पंप कशे चलतले आनी पंपाक ते ऑपरेटर सांगतात पंपाक पाणी मेळना म्हणजे आमी लोकांनी मरपाचे. लोकांक खंयच्या पंपाक पाणी मेळना लिफ्टीच्या इरिगेशन उदका आमच्यासाठी कुटुंबा साठी पाणी मेळना म्हणा आनी हे ऑफिसरच सांगणारे ह्या आमकां बंधारो घातल्या अशें तुमकां पाणी बंधाराक लागून पाणी मेळना बोला जाल्यार आतां हो बंधारो काडून पाणी कसो मेळटला. ही आता न्हंय खंयच्यान येता ही न्हंय ही कळण्याच्यान कळण्याच्यान आता तेवटेन कळण्या नदी कोणी तरी बंधार घातलो चांदेला हेचो त्या बंधाराचा पाणी थंय पॅक जाला आनी उरल्या किचा 1-2 किलोमिटर डिस्टन्स आनी ह्या पाणी तेंच्यानी येला जाल्यार आमी लोक शाप मेले. आमकां कोणाक सर्वीस दिली आमच्या गांवांत कितके सर्विसी आहात ते गव्हर्मेंटान दाखोवचे फुटवयचा नाजाल्यार आमी बहिष्कार घालतले. जेन्ना ही स्कीम राबयताले तेन्ना आमी शेतकऱ्यांनी त्या टायमार 50 वर्सां फाटीं पंप हाऊस बांदपाक आमी आमचे जमनी दान दिल्यो, पायपलायन घालपाक तेंचे ट्रक वचपाक आमी आमची शेती तेन्ना आमी काडून उत्पन्न केलें आतां काडून तेंचे ट्रक आमी व्हरपाक गेले आनी अशा पद्दतीन ती पायपलायन तेन्ना केली आनी ते पावसाक आनी कित्याक आमी दान दिल्ली आसा जमीन कित्याक आमच्या हे शेतीक पाणी मेळोंक जाय म्हणून. तर आज ही इतकी वर्सां आमी आतां शेतीसाठी ही जमीन दान दिल्ली आतां आमी काय करूचे हेच्या फुडें असो आमकां एक शेतकऱ्यांक प्रश्न पडलेलो आसा. जर हे पाणी जर आमकां मेळना आमच्या पंपाचें पाणी आमकां मेळना ही देवान दिल्ली नैसर्गीक देणगी आमच्यासाठी आसा आमकां देवान दिल्ली आसा ही फक्त देवान ही आमकां दिल्ली आसा ती आमची आमकांच मेळपाची अशें आमचें म्हणणें आसा की आमचे हे पाणी तुम्ही आनी खंयच्या मार्गान तुम्ही वळोवं नाका आमचें आसा तें आमकांच दिया. तुमचे स्किमीक आमी कांयच विरोध करिना. तुम्ही ती स्कीम खंय राबया पूण आमच्या बंदरांतलें पाणी घेवं नाका तुम्ही. गोवा 365 खातीर बैलपार पेडणेच्यान संदीप कामुलकार.